मेजर शहरां जी आसा ह्या शहरांनी मार्केटान वचून आमी हो आज म्हारगाय विरोधान आज प्रचार करता। आज इलेक्शन खंयचें ना, जशें आतां उलयलें की इलेक्शन ज्यो पार्ट्यो थोड्यो आसा इलेक्शना कडेन भायर सरून प्रचार करता। आज आमी आयला इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून दी की जे बारीक मनीस, जे गरीब मनशाक जे आज त्रास जाता, गरीब मनशाची जी पाकिटां खाली जाल्ली आसा, तांकां जो म्हारगायेचो झड बसला, एका लागून हेच्या आवाजा विरोधान आवाज उठोवपाचें आमचें कर्तव्य आसा। म्हणून आज आमी लोकां पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न करता। आज म्हारगाय कितकी जाल्ली आसा, तुमकां तर सगळ्यांनी आमी जी हँडबिल वाटले तितून सगळ्यांचे आज प्रायस आमी मेन्शन केल्ले आसा। जेन्ना सिलिंडर 414 रुपया आशिल्लो 2014 तेन्ना हीच कोणे तरी ताका स्मृती इराणीचें नांव काडलें। रस्त्यार बसून चुली पेटयताली आनी सांगताली म्हारगाय वाडल्या, सिलिंडर वाडला। आज सिलिंडर 1200 रुपयांचेर पावलो आसा। म्हणून आज महिला मोर्चा जी आसा जी रस्त्यार बसताली ती आज खंयचीच एक बायल मनीस आवाज काडिना। आज बाकीचे इतर विशय आसा, पेट्रोल, जे जीवनावश्यक ज्यो वस्तू आसा त्यो आज इतक्यो म्हारग जाल्ल्यो आसा ज्यो आज बारीक मनशाचे आज ताका परवडपाक सारक्यो जाल्ल्यो आसा। डिझेल 55 रुपये आशिल्ले आज 95 रुपयार पावले, जवळजवळ 75% वाढ। डाळ आज जवळजवळ 36% वाढल्या। तेल जवळजवळ 122% वाढला। सो आज बारीक जे सामान्य मनीस जो आसा ताका जे डेली जे लागता वस्तू, दूध आसूं, भाजी आसूं, आज सगळे वाडला। आणि दुसरे वटेन आज अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडला, जे मोदीन सांगिल्लें की आपूण वर्साक 2 कोटी एम्प्लॉयमेंट दितलो। वर्साक 2 कोटी, आज 8 वर्सां जाली 16 कोटी जॉब मेळपाचे। पूण ह्या मोदी सरकारान जे अनप्लॅन GST हाडले तातूंत जवळ जवळ 14 कोटी लोक घरा गेले।